हीच सदिच्छा. धन्यवाद. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या हस्तुकी काँग्रेसीन केलो जाहीरनामो प्रसिद्ध. म्हादयचें संरक्षण, दोट्टे नागरिकत्व हेर 21 मुद्दे छापल्यात जाहीरनाम्यात. गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारानूच भाजपा सत्तेर. प्रधानमंत्री गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारानूच भाजपा सत्तेर. क्रिस्तांवांचें आमकां सहकार्य ना असो आरोप हांव करूंक शकना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे एशियानेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत उलोवप. सोरोप येवन रातभर गाडयेन उरिल्ले एका पर्यटकाक आयलें मरण. सोलापूर गोंयांत भोंवपाक आयिल्ले एका पर्यटकाचेर बेतले जिवार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचीच विकसीत भारताची हीच गॅरंटी काय कितें? काँग्रेसीचो प्रश्न. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत केली राजधानी पणजेची पळोवणी. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेंत उमेदवारी अर्ज भरपी 4 प्रभागांतले उमेदवार सरले फाटीं. प्रभाग 1, 6, 10 आनी 11तले उमेदवार बिनविरोध आयले वेंचून. पाजरखणी कुंकळे हिट अँड रन. 88 पिरायेच्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण. कुंकळे पुलीस करतात फुडलो तपास. आणि आता खबरो विस्तारांत. आयतारा काँग्रेसीन प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव दोनूय उमेदवार आनी आमदारांच्या हाजेरीत लोकसभेच्या जाहीरनाम्याचें अनावरण केलें. ह्या जाहीरनाम्यांत 21 मुद्दे आसात. म्हादयचें रक्षण, दोट्टे नागरिकत्वाचो मुद्दो, सुटावो जाय मेरेन OCI सेवा, गोंयच्यो जमिनी विकत घेवपाक गोंयकारांक प्राधान्य जाहीरनाम्यांतले मुखेल मुद्दे आसात. गोवा रिलेटेड गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो गोंयचो मॅनिफेस्टो आज आमी गोंयकारां मुखार दवरतात. मॅनिफेस्टोतले जे कोर इश्यूज, जे मुद्दे आसात, जेन्ना आमचे दोनूय उमेदवार तशेंच आमचे दोनूय इन्चार्ज जेन्ना मतदारसंघांनी भोंवताले आनी इतलो म्हणजे प्रेशर आशिल्लो की एवरी डे दिसांतल्यान म्हाका 10 फोन येताले दोनूय इन्चार्ज, आमचे CLP लिडर, दोनूय उमेदवार, की लोक विचारतात की मटेरियल, आमचो मॅनिफेस्टो, आमचे दोनूय उमेदवाराचे अपील आनी काँग्रेसीची गॅरंटी लोकां मेरेन केन्ना पावतली. टायम इतल्याक लागून लागलो की जे लोकांचे फीडबॅक, जे आमचे उमेदवार जे भोवले लोकांक मेळ्ळे आनी लोकांचे जे फीडबॅक्स आशिल्ले, लोकांचे जे क्वेश्चन्स आशिल्ले, ते आमी सगळे ह्या मॅनिफेस्टोन घालून गोंयकाराचे इश्यूज, गोंयकाराचे मुद्दे कशे आमी काँग्रेस पक्ष रिझॉल्व करतली, कशे सोडयतले, हे आमी तुमच्या मुखार मांडटात. सो आमच्या मॅनिफेस्टोतलो पयलो पॉयंट आसा तो प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ आनी गोंयची आयडेंटिटी एंड सेफ गार्डिंग अवर लायफलायन मदर रिवर म्हादय. दुसरो सगळ्यात महत्वाचो जो आमचो 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनांकूय आशिल्लो, स्क्रॅपिंग ऑफ 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स एंड हॉल्टिंग कोल ट्रान्सपोर्टेशन एंड सेव्हिंग गोवा फ्रॉम बिकमिंग अ कोल हब. आज मुर्मुगांव तालुक्याचे लोक आणि इतर वाठाराचे जे झुंच्यान कोळसो वता हे लोक आज अक्षरशः थंय त्रासान पडिल्ले. सो तांचे मुद्दे, तांचे इश्यूज घेवन हो आमी पॉयंट घातिल्लो आसा. तिसरो पॉयंट इज क्रिएटिंग जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज, गिविंग प्रायोरिटीज टू लोकल यूथ इन गव्हर्नमेंट एज वेल एज प्रायव्हेट सेक्टर. गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारान भाजपा सत्तेर आसा. आमी क्रिस्तांव समाजाक सहकार्य दिवंक ना असो आरोप हांव करूंक शकना अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केले. तांच्या समाजाचे लोक भलायकी आनी शिक्षणांत व्हडलें काम करतात. आमच्या कामाची पॉपाक लेगीत बरी म्हायती आसा असो दावोय प्रधानमंत्र्यान केलो. एशिया नेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यान ही माहिती दिली. अब देखिए गोवा में
कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है। आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है। और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूँ। हमारे प्रयत्न और ज़्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं। अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं। क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जुलना होता है। मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ। एलडीएफ यूडीएफ के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए। वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में है और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ, हम उसकी चिंता करने। अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरी डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके। अब उसका स्वागत करते हैं लोग और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फायदा मिले और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फायदा होने की संभावना है। अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है। अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, तो बड़ी लंबी चर्चा हुई और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारी थी, काफ़ी विषयों पर का और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे। कालांगूट सोरो पिवन रातभर गाडयेन उरिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या एका पर्यटकाक मरण आयले। सोलापूरच्यान गोंयान भोंवडेर आयिल्ल्या 3 इश्टां मदलो सोनी शिंदे ह्या पर्यटकान हिसपा भायर सोरो पिवन रातभर गाडयेंतूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो। सकाळी ताचे इश्ट ताका उठोवपाक गेले तेन्ना तो मृत अवस्थेत सापडलो। महाराष्ट्र सोलापूरच्यान 4 फ्रेंड गोंयांत भोंवडेक आयिल्ले। कालांगूट फुटबॉल मैदाना लागसरच्या हॉटेलांत ते राविल्ले। रातचे 4 फ्रेंड जेवपाक भायर सरले तेन्ना सोनी शिंदे हाणें हिसपा भायर सोरो पियाल्लो। आपले कडेन जायना म्हणून ताणें हॉटेलांत येवपाक नकार दिलो आनी गाडयेनूच न्हिदपाचो आग्रो धरलो। सकाळी ताचे फ्रेंड ताका उठोवपाक आयले तेन्ना सोनी शिंदे कांयच हालचाल करिना जालो म्हणून ताका कानोळे भलायकी केंद्रांत व्हेलो। मात थंय पावच्या पयलींच तो मरण पाविल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें। जो फ्रेंड सोनी शिंदे गाडयेन लॉक करून हॉटेलांत गेल्लो त्या सिद्धेश्वर माद्रे हाचेर पुलिसांनी गुन्हो दाखल केला आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। ही स्मार्ट सिटी काय हो सगळो स्मार्ट गोंधळ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें दिल्ली हीच काय ती विकसीत भारताची गॅरंटी? काँग्रेसीन प्रश्न उपरासला। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत राजधानी पणजेच्या रस्त्याचेर भोंवडी केल्या उपरांत काँग्रेसीचे फुडारी उलयताले। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत काँग्रेसीन सरकाराच्या स्मार्ट घाळपणाचेर तिडक उक्तायल्या। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि उपाध्यक्ष सुनील कवटणकार हांणी पावसा उपरांतच्या स्मार्ट गोंधळाची पळोवणी केली। आज जो पाऊस पडला, हे पळय जे उलयता पळय मुख्यमंत्री आणि यांचे पळय दोन्ही उमेदवार आणि खास करून जो खासदार हा तो सांगतालो रे विकसीत भारत, मोदी की गॅरंटी, पळय ही मोदी की गॅरंटी। हे गेले भितर ते पळय ते उदकाची पाईपलाईन फुटून उदक व्हांवता, उदकाची नाशाडी, पयलींच लोकांक उदक ना। आज परवरे सालिगांव लोकांक उदक ना आणि पळय हांगा उदक वेस्ट, कित्याक हे स्मार्ट सिटीच्या नांवान ते सगळे भितर गेला। दुसरे कितें, सिवरेज लायनूय फुटली, मुद्दम पळय सिवरेज लायन फुटून ते आतां उदक भितर वता। सो जे आमी आतां 2 वर्सां आमी पळय सांगताले की दिस इज टोटल मिशन कमिशन, हें आज सिद्ध जाल्लें आहा। येदो जेन्ना पावस पडलो तेन्ना तुमी पळयलें की 18 जून रोड वॉज कंप्लिटली फूल। अरे लोकांच्या दुकानांनी भितर उदक। सो हें तुमचें विकसीत भारत। पयर तुमी पळयलें की तुमी जो संपांतल्यान हे उदकाची लायन व्हरतात। इतले दीस आमी सांगताले
की स्मार्ट सिटी म्हणटा तो सगळ्यात महाग घोटाळो गोंयचो आनी ही ओवर स्मार्ट सिटी जाल्या आनी हो फक्त म्हाका दिसता हाका प्री मॉन्सून सुद्दां शावर म्हणूंक शकना हो अनसिजनल रेन्स जे पडल्या ते एकाच पावसान ही अशी परिस्थिती आनी अशें म्हाका दिसता राज्यभर जाला पणजे जर भोंवत लोकांच्यो गाडयो भितर गेल्या रस्ते बुडल्या सगळे कडेन आतां मातसो पावस कमी जाल्ल्यान उदक देंवला उदक सगळ्याक उदक भरलेलें सगळ्यांनी पळयलां धंदेकारांक काबार गेले लोकांचे घरां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट डॅमेज जाले आनी क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत आनी ते केन्ना कंप्लीट करताले म्हणजे अश्युरन्सीस दिताली ताची म्हाका दिसता परिस्थिती ह्या सबंद कॅपिटल सिटीन सगळे लोक पळोवंक शकतात. त्याच बरोबर हांगासले आमचे लोकल आमदारांनी जो बीजेपीचो एमएलए आहा ताणें स्वता हे स्मार्ट सिटीचे कामाचेर क्वॉलिटीचेर आनी ओवरऑल फंक्शनिंगाचेर क्वेश्चन रेज केल्ले पण सरकाराचे दोळे उगडना. एटलीस्ट एका पावसान तरी सरकाराचे दोळे उगडचे. आडवेळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान पणजे स्मार्ट सिटी पुराय उदका पोंदा गेल्ली. 18 जून रस्त्यावेल्या दुकानांनी उदक भरिल्ले. रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले. भाजपाच्या ऑफिसाकडलो फुटपाथूय कोसळ्ळो. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज भरपी 4 प्रभागातले उमेदवार फाटीं सरले. प्रभाग 1तलो मयूर मोडतू उस्कायकार, प्रभाग 3 तशेंच 6 हातूंतली उमेदवारी अर्ज भरिल्ली प्रतिमा चंद्रशेखर शिरोडकार आनी प्रभाग 11 हातूंतलो कॅन्डिडो डायस हांणी उमेदवारी फाटीं घेतली. मजगती प्रभाग 1, 6, 10 आनी 11तले उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. आयतारा फातोडेर कुंकळी पाझर खणी वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या हिट अँड रन केसीत लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या एका जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. कुंकळे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच. फाटल्या सप्तकात शिरसय थिवी हिट अँड रन प्रकरणात एकल्याक जीव वगडावचो पडिल्लो. आतां हो दुसरो प्रकार. आयतारा फातोडेर कुंकळे पाझरखणी वाठारांत एके जाणटे बायलेचेर गाडी मोकून एकल्यान पळ काडलो. ह्या हिट अँड रन केशीत सुमार 88 वर्साच्या लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास कुंकळे पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. श्रीपाद भाऊंचेर उलोवपी रमाकांत खलपान आपणें कितें केलां तें पयलीं सांगचें अशें आव्हान मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन रमाकांत खलपाक दिलें. श्रीपाद भाऊन आयुष हॉस्पिटल हाडले, मोपा विमानतळ हाडलो. दुसरे वटेन म्हापशा अर्बन आनी बार्देस बाजारा वयल्यानूय ताणें खलपाक उजरावन काडले. उत्तर गोंयांत काँग्रेसीक उमेदवार नसलो म्हणूनच रमाकांत खलपाक उमेदवार म्हणून घोशीत तो सुद्धा एकदम शेवटी लास्ट करचो पडलो. पण आनीक तुका विचारता हे उमेदवार मांद्र्यान नेटान सांगतात कितकेशे टर्म आपण प्रतिनिधित्व मांद्रे मतदारसंघाचे केले. प्रतिनिधित्व केलंय हांवें त्याच मांद्र्यांसून 2 फावटी आमदार म्हणून निवडून येयलो. पण इतले टर्म आनी इतली वर्सां उत्तर गोंय प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघात निवडून येवन मांद्रे खातीर आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या जनते खातीर केले कितें? कितलेशे लोकांचे पैसे बुडयले पळय अजूनय पेमेंट करून पावना ते फारीक पयलीं कर. कोणाक चॅलेंज करता तूं? ज्या मनशांनी भारतीय जनता पक्षाचे आमचे लिडर जे आसात आज ह्या देशान आनी ह्या गोंयांत ज्यो बऱ्यो बऱ्यो गोष्टी जायत्यो गोष्टी जायत्यो स्किमी योजना राबयल्यो तांचे बरोबर तूं चॅलेंज करता? कर. हांवें तुका चॅलेंज करता. बंद जाल्ल्यो ब्रांची सगळ्यो ओपन कर. जितक्या लोकांक लाखो डिपॉझिटर आसात तांचे पैसे जे देणे आहात ते फारीक कर. केंद्रात कायदा मंत्री जावन मिरयता. कितें केले याद करून दिता तुका.
लाच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पोलीस स्टेशनाच्या आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर हांका एंटी करप्शन ब्युरोन अटक केली. आता मेरेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. हाचे पयलीं हवालदार संजय तळकार आणि उदयराज उर्फ राजू कलांगुटकर हांका अटक जाल्लेली आसा आणि ते पुलिसांच्या ताब्यात आसात. एप्रिलाच्या 22 तारखेक ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली. पेडणे तालुक्यात वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपी एका वेवसाया कडसून लाच घेतल्या प्रकरणात तेरेखोल स्थानका वयले एक पुलीस कर्मचारी संजय तळकर हांकां पयलीं अटक जाल्ली. त्याच्या उपरांत उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हांकांय अटक जाली आणि आयज त्या तेरेखोल स्थानका वयले तत्कालीन निरीक्षक म्हणजे जेन्ना हे सगळे प्रकरण घडले त्या टायमार जे इन्चार्ज असले ते निरीक्षक विदेश पिळगांवकर हांकांय आज ACBन अटक केल्ली आसा. ह्यान पयलीं अटक जाल्लेले संजय तळकर आणि उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हे दोगूय जाण सध्या पोलीस कोठडीन आसा. तेंच्यांनी बेलीक डिमांड केल्ली पूण त्यांची बेल रद्द जावन तांकां पोलीस कोठडी सांगलेली आसा. आणि आत्ता जे स्थानीक तेन्नाचे पोलीस स्थानकावयले जे निरीक्षक असले विदेश पिळगांवकर हांच्यांनी बेलीक अप्लाय केला, ज्याची सुनावणी जी आसा जी 22 एप्रिल म्हणजे सोमारा ह्याची सुनावणी जातली आणि त्यांच्या बेलीचेर कितें निर्णय येता तो कळटलो. पळयत रावात तुमी गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत, कॅमेरा पर्सन यश आडरकर सोबत गोमंतक TV. शेनवारा पडिल्ल्या आडवेळा पावसाक लागून साखळे सुर्ला वाठारांतल्या शेतांची नाशाडी जाली. लुवणी करून दवरिल्ल्या भाता उदक भरून शेतांचें लुकसाण जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यान आसा. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून शेतकारांची मागणी. शेनवारा सकाळी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. साबार वाठारांनी झाडां पडून लोकांचे बरेच लुकसाणूय जाला. तशेंच शेतांनी उदक भरून शेतांची नाशाडी जाल्या. साखळे सुर्ला वाठारांत लुवणी करून दवरिल्ल्या शेतान उदक भरून शेतांची नाशाडी जाल्या. हातातोंडार आयिल्ले पीक पावसाक लागून उद्ध्वस्त जाल्ल्यान शेतकार हुसक्यान. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांची मागणी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. ताळगांव वेंचणुकेत बाबूश मोन्सेराताचे पॅनलाचे वांगडी विरोधी उमेदवारांक धमकोवपाचो यत्न करतात असो आरोप विरोधकांनी केला. इतले चेपण आसून लेगीत आमच्या 9 उमेदवारां पैकी 6 उमेदवार आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावले देखून तांकां आमचो सलाम. तशेंच ज्या 3 उमेदवारांनी आपलो वेंचणूक उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतलो तांचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन दबाव घातलो अशें आप फुडारी सिसील रॉड्रिक्स हाणें सांगलें. जाल्यार ताळगांवांत पंचायत वेंचणूक जिखपाची घोशणा करपी मंत्र्याक प्रचारा खातीर स्वता भोंवडी करपाची गरज कितें अशे प्रश्न तांच्यांनी ह्या वेळार उपरासले. Also, we are celebrating the withdrawal that happened yesterday of 3 of our candidates, right? We are, so most people, celebrate when they come, when they don't have to contest the election, they don't have to go campaigning. But we, our team, our small Taligaon team of India Alliance is celebrating the win of having 3 candidates who put up their nominations and they withdrew. Why we are celebrating this is because the fact that these 3 candidates put up their nominations showed that there are people who are against the regime in Taligaon. There are people who are not wanting the people who are in power in Taligaon to remain in power in the panchayat, and that needs to be applauded. So we are really happy that those candidates came up, they filed their nominations, and then they were under immense pressure. Okay, finally they buckled under pressure, but just the fact that they actually filed their nominations knowing ki आमी हिंगा या जानवरां बरोबर इलेक्शन लढटा. बाकीच्या गोंयान मनशान भितर इलेक्शनां जाता पूण तालिगांव तशें न्हू. हिंगा मनशान भितर इलेक्शन जायना. आमी मनशान ती जानवरां. कन्क्लुजना हांव इतलेंच सांगूंक सोदता. पळय, लोक म्हणटा तालिगांव ऑपोजिशन ना. आमी इतलेय पळय आतां हे केले आतां तुमकां इतलेंच दाखोवंक की आमी सगळे ऑपोजिशन आहा. हांव आहा, भुपेश आहा, सेसील आहा, विटो आहा, रुई आहा आनी आमचे कितलेच जाण आहा आणि ऑपोजिशन भरपूर आहा. आमची पॅनल फुडें सरल्या. वी पुट इन ऑल 4 seats आणि वन ऑफ आवर कॅन्डिडेट दॅट इज प्रतिमा हॅज बीन प्रेशरायज्ड, coerced to withdraw.
तुम्ही म्हणटा की बायलांक फुडें सरपाक जाय, तुम्ही म्हणटा की बाबा बायलांक चान्स दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. यू ऑल आर सेइंग दॅट 33% विमेन शूड बी गिवन कॅन्डिडेचर. दिता जाल्यार फेअर इलेक्शन जावन दी न्हू. प्रेशरायज कित्याक करता? कित्याक आमी बायलो जावन आमी काम करता, खूंय कामांक वचो आमी, आमकां इच्छा हा इलेक्शनाक उबो रावपाक जाल्यार यू शूड गिव अस फ्री विल. प्रेशरायज करपाची गरज कित्याक हा? ना एवरीवन नोज जॉब्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. So it is very sad to see that due to this pressure that one of our candidate had to withdraw, and that is ward number 6 Donapal area, educated ward Zaha. So all the educated people already know how much is the present punch member doing work. The punch member now doesn't even reside in that ward. The present elected for the previous term, Miss Estella, she doesn't reside in the ward. She resides in Old Goa, and she didn't want to contest. Montserrat's panel has forced her to contest, and that's what she's going around telling everyone. Amka 10% news miola amka. So when you want somebody like that in this ward who's not even staying in the ward, how you'll do work for the people? And then you're pressurizing our candidate. And tumi wale holding galda women should be empowered monon. That is one of your guarantee. Modi ki guarantee, women empowerment. Ee women empowerment mi kotta? You're pressurizing women who want to stand fair fight down, you know. So this is what I'm saying. BJP Sarkar, because the panel that is put up is the Montserrat family panel, and they are just wanting to capture people. They want to win unopposed, and they call this as like a victory. The victory, no, it is basically cowardness which you all are doing. दिवचले 20 खांब्यार दुरुस्ती काम करताना लायनमॅनाक विजेचो शॉक लागून मरण येवपाची घडणूक घडिल्ली. ही दुर्घटना रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टराक लागून घडल्या. हाची दखल घेवन वीज खात्या वतीन बेगीनूच अधिसुचोवणी काडून रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टराचेर बंदी घालतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. शुक्रारा दिवचल वाळशी वाठारात वीज खांब्यार दुरुस्ती काम करताना पिळगांवचो लायनमॅन मनोज जांबावलीकर हाका दुर्दैवी मरण आयिल्ले. हातून जांबावलीकरांची कांयच चूक नासून वाठारांतल्या फिटनेस आस्थापनात बसयल्ल्या इन्व्हर्टराचो रिव्हर्स सप्लाय आयिल्ल्यान जांबावलीकराक मरण आयिल्ले. ह्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत आतां मुख्यमंत्री एक्शन मोडात. वीज खात्या वतीन बेगीनूच अधिसुचोवणी काडून रिव्हर्स पॉवर सप्लाय दिवपी इन्व्हर्टरांचेर बंदी घालतले म्हूण मुख्यमंत्र्यांची माहिती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. येवपी लोकसभा वेंचणुकेत मोगो पक्षान भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां तेंको दिवपाचो निर्णय घेतला. लोकसभेच्यो दोनूय सुवाती जिखून दिवपाचो यत्न करतले अशें मोगो पक्षाध्यक्ष दीपक ढवळीकरान दावो केला. गोंयांत अपघाताची माळ सुरूच. शेनवारा नयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्गार स्वयं अपघात जालो. डिवायडराक धपको दिल्ल्यान गोंयच्यान वखदाचें सामान घेवन मुंबय वचपी कंटेनर उमटलो. ट्रक सोडलो जाल्यार हेर कसलेंच लुकसाण जावंक ना. मात ड्रायव्हराक मातसो मार लागिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. काल राती गोवासून मुंबय वटेन वचपी एक कंटेनर वखदां घेवन वयताली ती, आनी हांगा पोरस कडेन हायवे आहा 4 लेन, एक वटेन तेणी सायडीच्या वणटीक धपको दिलो आनी ती फिरून पडली आनी भितरली कितलीशीच वखदां आहा ती सगळ्याक शेवटून भायर पडल्या. आनी तशी व्हडलीशी गाडयेची सोडली जाल्यार हाची वखदांची लुकसाणी जावंक ना, सगळी भायर पडली ती सगळी लागीं करता आतां. आनी भितून कोणाक तशें एक जखमी जावंक ना, एक बऱ्या नशिबान जावं एकदम मध्यान रात आसली म्हणून एक कोणाकच आनी दुसऱ्या गाडयेकय मार लागून आनी व्हडलो एक अपघात टळ्ळो. हांगा हाच्या पयलीं 1.5-2 म्हयन्या पयलीं अशीच तरेन एक कंटेनर अशीच हांगाच ह्याच सुवातेर उमटून पडिल्ली. आतां कशें कितें पडटात, रस्तो सामको सरळ आहा आनी नेमको
एक्झॅक्ट ह्यो अपघात कित्या खातीर जाता हें कळना. पेडणे सावन हांव प्रकाश तवणेकार, गोमंतक TV खातीर. शेनवारा सकाळी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान पुराय गोंयांत धुमशाणां घातली. सकाळी म्हापशे उस्कय वाठारांत आंब्याचें झाड आनी 2 माड पडून लुकसाण, टॉयलेटीचें बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. थळाव्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन झाडां कुशीक काडली. अकस्मात न्हू आमू बदो वारें ना कांय ना फट पडलो मोडलो तो सगळो हेजेर पडलो. टॉयलेट मोडलो, मागीर केळी मोडल्यो, माड मोडले 2 तेंची. हे आतां कोणाचे? माड तेंचे मोडले पिळगांवकाराचे, आनी केळी बिळी आमचे मोडले. कितल्यांक जाले? इकरांक. पहिल्याच पावसान पहिल्याच पावसान खंय आतां हे उस्कय उन्हाळा. कोणाक कितें लागलं हितून बीन? ना लागून पडना. कोण असली बीन सकलो ही? ना सकला म्हणजे पयलीं 5 जाली हांगा. 5 जाल्ली. टोटल आतां तुमचे डॅमेज कितें जाला? डॅमेज टॉयलेट जाला, केळी म्हणल्या त्यो. लुकसाण कितके आहा? टॉयलेट जाला. सांगूंक शकना आमी. ओके. मागीर फायर टीम रोखडीच पावली? हो ना, अर्दे वरान सुमार पावली. 11 सुमार पडला ते नासली घरा. हांव तर कितें पडलें म्हणून. झाड पडले. झाड आंबो. आणि नुकसान कितें जालां सध्या तुमचें? पळय बरें माड गेले, 2 पडले, माडयो हे जाल्यो. आयज सकाळच्या पावसाचें वातावरण असल्या कारणान कुदोळा उस्कय ह्या भागात एक आंब्याचें झाड तशेंच 2 माड पडत टॉयलेटीचें नुकसान जाल्लें आसा. हांगासर पिळगांवकर तशेंच कातोळकर जी घरां आसात ती खंय तरी वाटावल्ली आसा. लकीली हांगासर जे लोक रावताले त्या लोकांक कांयच जाल्लें ना. म्हापशेचे फायर टीम ह्या जाग्याचेर पावल्यात. तेंच्यांनी जी झाडांची ट्रिमिंग जी आसा ती करण्यात सुरवात केल्ली आसा. अशीच अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मेरेन पावयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मडगांव घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत आंबे काडपाक स्लॅपार चडिल्ली चली पांय घसरून पडून गंभीर जखमी जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चली आपल्या घरच्या स्लॅपाचेर गेल्ले तेन्ना ताका आंब्याचें झाड दिसलें. त्याच्या झाडा वयले आंबे काडपाक तेणी यत्न केलो. त्या चलयेचो तोल गेल्ल्यान ते स्लॅबा वयल्यान सकयल पडले. हातूंत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMCत दाखल केले. घोगळ हावसिंग बोर्ड हांगा एक 16 वर्सांचे चली आपल्या घराच्या स्लॅबा वयल्यान पडून जखमी जाले. ताचेर सद्याक GMC उपचार चलतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे हे चली आपल्या घराच्या स्लॅबार वचून सायडीक जो आंबो आशिल्लो ते आंबे काडपाचे प्रयत्न करताले. थंयच्यान ताचो तोल गेलो आनी ते सकयल पडले. घरच्यांनी ताका रोखडेच उपचारा खातीर दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी थंयच्यान प्राथमीक उपचार करून ताका मुखार थंयच्या डॉक्टरांनी GMCक शिफ्ट केलें. सद्याक GMC खातीर उपचार चालू आसात. ताका मार लागला हें सद्याक कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव उलयतां. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आशवेच्या श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाचो 21वीर वर्धापन दीस. नव्यान बांदिल्ल्या देवळाचो 21 तारखेक कलशारोहण सुवाळो.
वर्धापन दिसा निमतान देवस्थान समितीच्या वतीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी. बुधवारा 17 तारखेक सकाळच्या 8 वरांचेर धार्मीक विधी, सांजे 9:30 वरांचेर सुश्राव्य भजनाची कार्यावळ. बेरेस्तारा राती 9:30 वरांचेर आयतो पयसो करता पिसो ह्या कोंकणी नाटकाचे सादरीकरण. शुक्रारा राती 9:30 वरांचेर ट्रीक सिनाचो आस्पाव आशिल्ले दशावतारी नाटक बाळू मामा. शेनवारा रातच्या 8 वरांचेर आशवेवाडा मर्यादीत वेशभूषा स्पर्धा. जाल्यार आयतारा 21 तारखेक सकाळच्या 8 वरां सावन धार्मीक विधी सुरू जातले. उपरांत कलशारोहण सुवाळो जातलो. राती 10 वरांचेर इथे ओशाळला मृत्यू ह्या ऐतिहासीक नाटकाचे सादरीकरण जातले. 17 ते 21 एप्रिल मेरेन चलपी ह्या साबार कार्यावळींक श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आणि देवीच्या भाविकांक माय मोगाचे आपोवणे. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया.